Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. काउन्सिलर पयल्या की इलेक्टेड म्युनिसिपालिटीचे सावित्री मॅडम आसा, कितें प्रोग्राम जेन्ना तुमी सहभागी जाल्ले आसा? विजन सांगेच्या मार्फत आयज हे पयली खेप न्हू आनी कितकीशे सांगे मतदारसंघात गेल्ली आनी एक वर्सां मॅडम सावित्री कवळेकर 4.5 वर्सां तिचो पराभव जाल्या नंतर सातत्याने मतदारसंघात काम करता. आमदार नासतना सुद्दां सांगे मतदारसंघाचे विजन सांगे फक्त कल्चरल प्रोग्राम न्ही परंतु सगळ्या माध्यमांत स्पोर्ट्स आसतले, बाकीचे तुमचे रेंजीचो प्रॉब्लम आसतलो, सांगेच्या धरणग्रस्तांचो इश्यू आसतलो, हे सगळे इश्यू आयज वारंवार आमी खंय तरी सरकारी दरबारात मांडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. विजन सांगेचे तर्फे जेन्ना काम करता आसतना ती आमदार नासतना सुद्दां सांगेकारां बद्दल जे कळकळ आहा, जे आमचे पायलट जे आहा, रिक्षेवाले जे आहा, आयज खंय तरी कोविडाचो जरी खरो फटको कोणाक बशिल्लो आहा जाल्यार पायलटांक बशिल्लो आसा. कारण फाटल्यान जेन्ना बसून एका पॅसेंजर वता तो खंय तरी आपल्याक रिस्क नाका म्हणून ह्या पायलटां बरोबर वचपाक करिना आनी ह्या पायलटांक खंय तरी ज्या भशेन पयलींची आमदनी जाताली ती आयज परत एक फावट ती आमदनी जायना. त्या खातीर ह्या पायलटांक गेल्ले फावटी चवथीक सुद्दां आमी मदत केल्ली, परंतु ती आमी केन्नाच प्रेसाच्या मुखार हाडली ना. कारण सदांच हे भाव जे आहा आनी आमची सदांच आमकां सर्वीस दिल्ली आहा, पायलट जावं रिक्षेवाले आसतले जावं तुमचे प्रेस मिडिया आसतले, आनी ह्या लोकांचें चिंतप हें आमचें कर्तव्य आसा. आयज तुमी प्रेस मिडिया सुद्दां आयज एक फ्रंटलायन वॉरियर आहा आनी तुमचे बद्दल जेन्ना चिंतपाचो जेन्ना टायम येता तेन्ना मॅडमीन म्हाका सदांच म्हटलें अश्यो आमी ह्या प्रेसाक लागून, पायलटांक लागून, रिक्षावाल्यांक लागून कितें करपाक शकता हें गेल्ले फावटी तेणें विचारलें आनी हेय फावटी विचारलें तेन्ना आमी सांगलें मॅडम खंय तरी पावसाचो दीस आहा आमी जायते आमचे जे रिपोर्टर आहा हे व्हडले व्हडले लग्जरी गाडी घेवन भोंवना. म्हाका दिसता 99% जे आमचे रिपोर्टर आहा हे खंय तरी पायलटा बायक आनी स्कूटर घेवन भोंवता. तांकां आयज ह्या रेनकोटाची तरी गरज आशिल्ली ती आमी आयज दिल्ली आहा. की सांगे मतदारसंघात जावं नेत्रावळी, वाडे, भाटी, मलकण्या, रिवणा सगळ्याक हिंगा पायलट आहा थिंगा आमी सगळ्याक दिल्ले गेले वयतले. सांगे भागाक जेन्ना इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमी आसा काउन्सिलाचे, सावित्री मॅडम आसा, कितें तिकेटीची गणित कितें आसा काय एज अ काउन्सिलर म्हूण तुमी आमी उबी रावल्ले आसा? आनी दुसरो क्वेश्चन म्हणल्यार तुमी फाटल्या दिसांनी म्हणलां की आपूण मुखाल्ले विधानसभेक खंय तरी आसतलो, चिंतलां हेजेर? चोय जेन्ना BJP जावं काँग्रेस जावं अपक्ष जावं काउन्सिलर जावं आमी हे लोकांचें सांगेचें काम करपाचें, सांगेच्या लोकां पासत पावोवपाचें हें आमचें कर्तव्य आसा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतना. ते प्रमाणे आमी हिंचे पार्टीचे वो हिंचे पक्षाचे जावं न्ही पूण एकवटान काम करपाचें, सांगेकारा पासत वावरपाचें हें काम गरजेचें. आयज मॅडमी सावित्री बरें काम ती वावुरता. आयज चोयलां आमी 4-4.5 वर्सां जावं कसले कल्चरल प्रोग्राम करता, कितें करता ते भाशेन दुसऱ्या पक्षाचे पार्टीच्या मनीस करता. पूण कर दुसऱ्या पासत आमचे पासत करात, सांगकारा पासत वयर काडपाचे तुमी प्रयत्न करात. आयज देवान तुमकां दिलां वयर काडपाचें, आमी तुमकां बॅकींग करतले. बरें कामाक हिंचोय आमदार जावं हिंचो पक्षाचो जावं आमी बरें कामाक हांव सदांच म्हजो आदार आसता. संगमेश तुजे व्यू जेन्ना आमी रेनकोट डिस्ट्रिब्युशन आसा, सावित्री आसा, बाकीचे काउन्सिलर आसा, कितें सांगपाक सोदता सांगेकाराक? विजन सांगे हेजे पयलीं भरपूर काम केल्लें आसा सांगे वाठारा लागून. पण सावित्रीन हांगा ती निवडून येना आसतना सुद्दां 4.5 वर्सां सातत्यान काम करत आसा. ती धडाडेची एक कार्यकर्ती आसा. ती जशी म्हणटा की पार्टीन आपल्याक तिकेट दितली काय ना म्हण ती तिणें आजून सुद्दां विचार तिगेले आजून डिस्कशन सुद्दां ताचे कडेन जावंक ना. तरी पूण तिणें आपली कार्य हांगा बंद केल्लें ना. सांगे वाठाराक ती आपली श्रेय दियत आसा आनी हाजे मुखारूय दितली म्हणून ती उतर करता. म्हणटकीर ताका लागून हांव खंयचे पार्टीचें अशें म्हणून उलयना, पूण टिका हांव वालोर दिता. कारण की तिणें सांगे वाठाराचें भरपूर ती चिंतता, सांगे वाठारा लोकांचें भरपूर ती चिंतता. ताका लागून हांव तिचें अभिनंदन करता आनी विजन सांगेमचो हांव खूब मनांतल्यान काळजांतल्यान उपकारी आसा. विजन सांगेच्या माध्यमांतल्यान जे आमचे पायलट आसात तांकां रेनकोट डिस्ट्रिब्युशन केल्लें आसा. विजन सांगेच्या माध्यमांतल्यान आयज आमी जे आमचे पायलट भाव आसात तांकां रेनकोट डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आसात. कोवीड महामारीच्या ह्या दिसांनी आमकां खबर आसा की तांकां कामाची खूब कमी आसा आनी तेंचे कडेन तांकां खूब त्रास जाल्ले आसात. हें मनाक धरून आमी तांकां आयज रेनकोट हे धाकटीशी मदत केल्ली आसा. कितली जाणां दिल्या तुमी आतां हांगा?
कितले पायलट आसा? हांगासर 20 रिक्षा आनी सगळे पायलट मेळून 20 जाणांक आमी दिल्ले आसा. तशेंच जे सांगेचे प्रेस आसा तांकांय आमी रेनकोट दिल्ले आसा. ही म्युनिसिपल एरिया जाली. सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीक जितले पायलट आसा तांकां सगळ्यांक फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमी कवर करतले. आयच्यान सुरवात केल्ली आसा सांगे बाजारांतल्यान. तशेंच आमी जे जे पंचायतीक पायलट आसा थंय थंय वचून आमी हे तांकां रेनकोट दितले. इलेक्शनाचे वारे आसा मॅडम. काल काँग्रेसीचे खंय बोवाळ पडलो. तुमी कितें खंयची तिकेटीचेर रावपाचें? पार्टी इलेक्शनाचे जे पार्टी जे डिसिजन घेतले ते पार्टी थरयतली कोणाक तिकेट दिवपा जाय आनी त्या भशेन हांव पार्टीचो आदेश जसो येतलो तशें मुखार सरतलें. गेलते फाटी तुमी काँग्रेस दावेदार आसले. कितली सुमार मतां तुमकां मेळ्ळी गेलते फाटी? गेल्या फाटी म्हाका 6,000 मतां मेळ्ळी. सो हे फाटी तुमी जी काम चल्लां काम चालू आसा आनी हांव एक एस्पिरंट आसा. पूण पार्टी थरयतली. डिसिजन पार्टीचें आसा. बीजेपीच्या हायप कमांडा कडेन अजून उलोवप जाल्लें आसा की आमी पयला सुभाष फळदेसाय आसा. खंयचे तिकेटी तुमी ट्राय करता हांगा? हांव एक बीजेपी तिकेट ट्राय करतलें. पूण उलोवप तशें कांय जालें ना. पूण पार्टी डिसायड करतली. ओके, थँक्यू.